इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आणि ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उब जातली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायेचो आनी समजोनेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जाताले. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय करचो ना, लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणिकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो, देशाच्या लानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वोंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणिकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचे कमरबंद. सुने वागोट शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतले आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन तण खातलो. दुदाचें बाळशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळतले. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करेना, कोणूच देसवाट करेना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेसेचे फाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुणा कशी उबे रावतले. सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचे घर महिमेवंत जातले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. देवा रायाक मुनसुबेदाराचो अधिकार दी. रायाच्या पुताक नीत करची पदवी दी. न्याय नितीन लोकांची तो मुनसुबे करूं आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दीव. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या काळार फुलों न्याय नीत आनी संद्र सरापर्यंत शांतीची भरती. दर्या थावन दर्यापर्यंत, न्हंयेन थावन पृथ्वेच्या शिमापर्यंत तो राजवट चलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरिबाक, दुर्बळ्याक आनी आधार नासलेल्याक तो पावतलो. दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो. दळदिरांचो जीव तो सांबाळतलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताचे नाव ससनाक थगो. सूर्य आसासर ते आसो.
ताका लागून संसाराच्या सर्व कुळयांक आशीर्वाद लाभो, सर्व राष्ट्रा ताका सदैव म्हणो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतले आणि संपूर्ण शांती वसतली. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यात संतोषान भरण म्हणालो, बापा, सर्गा संसाराच्या धनिया, जाणत्या आणि बुद्धवंतांथावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानाक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हणलें, भागी, दोळे तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्त.